चतुर्थीक माझे वर्ष पद्धती प्रमाणे जे सार्वजनिक गणपती हा पेडण्या आमच्या मतदारसंघात हांव सगळी वर्सान वर्स भेट दिताच. ती एक भेट आणि जे सार्वजनिक गणपती हा तेजे भितर जो ग्रूप हा त्यांचो सार्वजनिक गणपतीचे जे कमिटी हा ते भरपूर श्रम घेऊन देखावो बिखावो करतात आणि खरोखरच तो देखावो इतलो फेमस आसा की अख्ख्या गोंया भितर त्या बाबतीत चर्चा जाता. आणि या सार्वजनिक गणपतीक हांव जेन्ना भेट दिल्या उपरांत म्हाकाय समाधान जाता की पेडण्या भितर सगळ्या गणपतीचें हांवें दर्शन घेतलें. बाबू तुम्ही गेल्या इलेक्शनाक नासलेले आणि त्याच्यामुळे तुमचे जे कार्यकर्ते आयज जे दिसतात पळय हांगा म्हणजे तुमच्या बरोबर किंवा अशे फाटल्यान तुम्ही हात मीत दिता हे सगळे कार्यकर्ते तुमकां पळोवन तुमचे कडेन येवपाक लागले. हे सगळे कार्यकर्ते राजन कोरगांवकरा कडेन दिसताले. आता तुम्ही रावल्या उपरांत ते परत हांगा येतले. हांव तेजेर वचना चड करून. म्हाजें कितें म्हणणें की ह्या मतदारसंघात हांवें काम केलां. ह्याच फाटी म्हाका बीजेपीन म्हटलें की तूं मडगांव वच. मडगांव वच म्हणल्यार मडगांव म्हाजें काम नसलेलें. तेंच्यान पार्टी वयल्यान म्हाका सांगलें थंय वच तूं येतलो आमी पळयतात. आनी तेजेर आमी गेले. पार्टीचें जे हांव पार्टी बरोबर हांव बीजेपीन गेल्या उपरांत ज्या पार्टीन सांगलेलें तें कर्तव्य अशें म्हाका दिसलें की हांवें तेंचें आयकपाक जाय. कारण तेंच्यांनी म्हटलेलें म्हाका कितें की हांगा सर्वे पण मडगांव सर्वे कितें बरी आसतली एकच न्ही तें. पण एक हा की मनीस जो काम करता ताका खंय कमी नासता. काम करपाक जाय. आमी म्युन्सिपाल्टींतल्यान ह्या मतदारसंघांत लास्ट हांव गेल्या म्हणना तेच्या पयलींच्या इलेक्शनाक राजन आल्लेकर रावता. लोकांनी नवो कॅन्डिडेट म्हटल्या उपरांत लोकांनी साथ दिली ताका. म्हाका 8,500 मतांनी उडयलो. पण जेन्ना तेचो टर्म जाल्या उपरांत 5 वर्स जाल्या उपरांत लोकांनी आज तसो म्हाका निवडून हाडलो 8,500 मतांनी. कितें कामामुळे डिफरन्स लोकांक कळ्ळें ना. बाबू हे सगळे बरे आसात तुमच्या बरोबर सगळे तुमकां मतां आसात हे दिसतात आमकां. पण एकंदरीत गेल्या फावटी तुमचे त्या इलेक्शनाक तुम्ही नासल्यामुळे तुमचे कार्यकर्ते तांच्या बरोबर दिसताले. ते आयज परत तुम्ही असल्या बरोबर तुमच्या बरोबर येतले काय? 100% येतले. हेजे बद्दल डावटूच ना. हे कार्यकर्ते माझे. ह्या लोकांनीच म्हाका 3 फाटी 4 फाटी निवडून हाडला. ह्या लोकांनी माझे लागींसान काम पळयलां. खूब लोकांक तेजे बद्दल टेन्शनय जालें बाबू आमकां सोडून गेलो कित्याक काय म्हणून. पण आमी ह्या मतदारसंघान रात दीस काम केल्लें आमचे कार्यकर्त्यांनी आमी धरून. बरें गेल्या फावटी राजन कोरगांवकारान ना म्हटल्यार 9,500 वोटींग पडलेली. सो तातूंत तुमचे कार्यकर्ते सगळे थंय दिसले. ते जर आयले जाल्यार तेजी 8,500-9,000 जी मतां आसली ती तुमच्या बरोबर आसतली परत? 100% आसतली. कारण हांव ना म्हणून ती मतां गेली. आणि आता म्हणटा तांकां परत बाबू मेळटा आनी ते बाबू बरोबर आसात हें आनी सांगपाची गरज ना. कारण ते सारके कार्यकर्ते म्हाजे. ह्या मतदारसंघान आमी रात दीस एक केला. ह्या मतदारसंघान जे आमी सॅक्रिफायस केला आनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी केला आनी तांकां सूख मेळपाचें आसलेलें त्यांच्या घरांत नोकऱ्यो मेळपाच्यो तेन्ना बरं भाऊ म्हाका अजून एक सांगा. आता तुम्ही परत येता म्हणटा खंयची तिकीट घेवन येता? हांव तेजेर वचपाना. हांव सध्या बीजेपी म्हणून आनी बीजेपीन म्हाका सांगलां की बीजेपी म्हाजे बरोबर आहा. काम म्हाजें पळयता. आमी कितें काम केलां तें पळयता. आणि जेन्ना टायमार समज अशें कितें जाल्यार तेन्ना स्टेप घेतलो. तुम्ही आता पेडण्यान परत येवपाक स्टार्ट जाले काम सुरू करपाक? सारकें. म्हणजे आता आयच्यान ह्या चतुर्थीचो शुभ मुहूर्ताचेर काम सुरू 26 आमी सारके सगळ्या बरोबर कॉमेस करतात. आता कशें जालें गेल्या 5 वर्सांक तुमचे हांगा ऑफिस नासलेले तुमी येनासलेले. आता तुमी येवपाक स्टार्ट करतले. मेन म्हणटात कितें हर एक घरान हांव पावला आसा. हर एक घरान हर एक कार्यकर्ते बाबूक वळखतात आणि सगळ्यांक खबर आहा आमचें काम कितें. ह्या मतदारसंघाचो तुकाय खबर आसतलें ह्या मतदारसंघात कितलो फाटी आसलो तो मतदारसंघ. ह्या मतदारसंघान आमी सगळे बारीक लोकांचे सोयी पावयली. तुम्ही नासल्या उपरांत बाबू ह्या 3.5 वर्षान पेडणे फुडें गेला की फाटी रावला? फाटी गेले सारके. कारण ह्या मतदारसंघान हे लोक कोण आसा पळय आमदार तेणी आमी जे प्रोजेक्ट हाडले पळय त्याचो फायदो दिल्लो पुरो आसलो. आमी हे प्रोजेक्ट हाडले केन्ना 20 वर्सां लागली म्हाका हे प्रोजेक्ट काडपाक. ते दिवपाक कमी पडले.
कमी पडल्यात न्ही अशें न्ही हांव म्हणना की तेजी टीमच कमी पडल्यात की तेंचे पर्यंत तांकां पावोवपाक. बरं, आता तुमची टीम फुडें आसतली 100%. आनी ह्या लोकां खातीरच आमी हे प्रोजेक्ट काडले आनी आतां खुबशे प्रोजेक्ट आनी येवपाचे ते दिवपाक आनीक फाटी बाबू आजगांवकर ह्या मतदारसंघात. येस.